पयली कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां वायफाय मेळपा लागल्या बद्दल आणि नेक्स्ट कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर माय IT डिपार्टमेंट, IT मिनिस्टर, IT कॉर्पोरेशन सगळ्या जाणांक. हाज्या फुडें आयज आमी 10 हॉटस्पॉट चालू केल्या. त्या हॉटस्पॉट तुम्ही लोकांपर्यंत मेसेज पावोवपाक जाय. चडांत चड लोक घेवन त्या हॉटस्पॉटांचो बऱ्या कामांक खूब पद्दतीचो उपयोग करपाक जाय. खास करून भुरग्यांच्या खातीर आमी हे हॉटस्पॉट पयलेच फावटी 10 हॉटस्पॉट केल्या. इन फ्युचर इन आझादी का अमृत महोत्सव ह्या धर्तीचेर आमी 75 हॉटस्पॉट गोंयांत क्रिएट करतले विथ अ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट फॅसिलिटीज. विशेष करून शिकता त्या भुरग्यांक ताचो यूज जावचो म्हणून केल्ली आसा. सगळ्या भुरग्यांनी शिकपा खातीर विशेष करून ह्या हॉटस्पॉटाचो इंटरनेट यूज करपा खातीर वेगवेगळे कनेक्टिविटी खातीर ह्या हॉटस्पॉटाचो यूज तुम्ही करतले. थँक्यू अँड वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन. आज आम्ही आमचे CSE पेरणे वायफाय स्पॉट्स आणि आमचे प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीचे सर्टिफिकेशन हे 3 प्रोग्राम्स आज आम्ही जे ऑर्गनायज केले ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इन प्रेझेन्स ऑफ आमचो बिचोलीचो आमदार आणि चेअरमॅन ऑफ गोवा IT कॉर्पोरेशन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, तसोच पेडणे मतदारसंघाचो आमदार, गोवा हँडिकॅप्टाचो चेअरमॅन प्रवीण आर्लेकर, तशेंच आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सांक घेऊन आज जो इनॉग्रल प्रोग्राम केला. खासियत म्हणल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्यान आफ्टर टॉकिंग अबाउट रिचिंग एट गव्हर्नन्स एट डोर स्टेप सरकार तुमच्या दारी या इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या ताजे पयलीं आमी 2017च्यान वी हॅड स्टार्टेड दीस कन्सेप्ट ऑफ सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स. सिटीजन सर्व्हिस सेंटर वॉज अ ऑफलायन ऑप्शन ज्या लोकांक ऑनलायन जमना तांकां ऑफलायन तांकां मेळचे हे विचार घेवन आमी फुडें सरिल्ले. आमचे पंतप्रधान म्हणतात की डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांनी जेन्ना फुडें व्हेला तेन्ना डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनान जवळ जवळ 65% वयर पॉप्युलेशन गांवांनी असता आणि गांवाच्या लोकांक सारकी सुविधा मेळची म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान सरकार तुमच्या दारी हे प्रोग्राम तयार करून वी हॅव ट्राय टू रीच टू द डोर स्टेप. आता ही फॉलोअप जावपाक खंय तरी एक तांकां सेंटर नाल्यार कितें व्यवस्था जाय पडटा आणि पेडणे तालुका मोपा एअरपोर्ट आयिल्ल्याक सीएमाचो एक प्रायोरिटी आसा की पेडण्याच्या लोकांक पुऱ्या अर्थान सगळे एव्हरीथिंग नीड्स टू बी गिवन टू देम इन अ फॅसिलिटीज ते खंय कमी पडपाक जायना. सो 7 आमी CSE जे चालू केल्ले 5 आनी उरिल्ले 5तलो एक उरिल्लो पयलो पेडणे तो आज मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेट केल्लो आसा. इट विल बी एट कदंबा बस स्टँड प्रोवायडिंग ऑल द सर्विसीज विच अ सिटीजन वॉन्ट्स. जवळ जवळ 15 सर्विसीज सुरू जातल्यो आणि आज सांगपाक तुमकां एक खोशी जाता की जवळ जवळ 5.5 लाख सर्विसीज आमी ह्या CSE तर्फे 35 युनिक डिपार्टमेंटल सर्विसीज इन्क्लुडिंग रेव्हेन्यू, रजिस्ट्रेशन, रिन्युअल्स आणि लेबर डिपार्टमेंटचे असे खूपशे आमी सर्विसीज तेंच्यान दितात. हातून इज ऑफ बिझनेस खूप जाणांक जाला, सिम्प्लिफिकेशन सिटीजनांक जाला आणि सरकार तुमच्या दारी खऱ्या अर्थान अंत्योदय प्रमाणे पावपाक जे गव्हर्नन्स जाय जे मुख्यमंत्र्याचे विजन आसा थंय आमचे हे आयचे एक पावल. थंय आमी आज G2B आणि G2C सर्विसीज सुरू केल्या. येता त्या दिसांनी आमी एक 8 दिसां भितर जवळ जवळ आनी 151 सर्विसीज 151 सर्विसीज मिनिमम विल बी स्टार्टेड एट एव्हरी CSE आणि ह्या येता त्या वर्साक उरिल्ली 4 तालुका जे उरल्या अंडर टू गेट अंडर CSEs आमचो प्रयत्न आसतलो 4 CSEs चालू करपाक. सो हातून 12 तालुक्यात CSEs तयार जातल्यो सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स जातूंतल्यान सर्वसामान्य मनशाक जाका टेक्नॉलॉजीक मातसो त्रास जाता त्या सेंटरान गेलो थंय मनीस आसता ताका हेल्प करपाक, फॉर्म भरपाक, क्यू सिस्टम, टोकन सिस्टमात ताका थंय एप्लिकेशन घालें की ते डिपार्टमेंटा कडेन ते फॉलोअप करून हाडून ती सर्टिफिकेट थंय दिता. हातूंतल्यान एक बरो उपक्रम आज मुख्यमंत्र्याच्या हातान 8वें CSE आज आमी ओपन केला. दुसरे वेन वी टॉक अबाउट ऑफलायन वी हॅव टू ऑल्सो कॉम्प्लिमेंट ऑनलायन. हर घर फायबर या सरकारचे धोरण आसा की घराघरांनी पावचे म्हणून आणि हर घर फायबर जेन्ना म्हणटा परत डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन जेन्ना आमी करूंक सोदतात जाल्यार गांवांनी नेटवर्काक इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन, हेल्थ केअर कितलेशेच प्रोडक्ट जे आसा बिकॉज ऑफ ऑनलायन सर्विसीस तांकां एकदम मेळना. ती इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन हाडपाक ती तांकां भुरग्यांक युथांक जाय ती योग्य जाय ती ताका ब्रावज करपाक जी सर्वीस जाय पडटा वायफाय ताच्या खातीर पयल्या फेजान आझादी का अमृत महोत्सवाच्या जे वर्स चालू आसा तातूंत 75 टोटल वायफाय लोकेशन्स आमी घेवपाक घेतिल्ले आसा जे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले टू रीच आउट टू ऑल कॉन्स्टिट्युएंट्स. सगळ्यात पयली हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता फॉर IT मिनिस्टर एंड हिज एंटायर टीम फॉर स्टार्टिंग द सिटीजन सर्व्हिस सेंटर एट पेडणे तालुक्यात सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरू करपाक जाय आशिल्लें. आमी पळयता की कनेक्टिविटीचे वेरियस इश्यूज आसा पण तरी सुद्धा लोकांक थंयसर सगळ्यो सर्विसीज मेळच्यो
म्हणून पेडणेच्या बस स्टँडाचेर आमी सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरवात केला. हांव समेस्त पेडणेकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जेलाचेर ऑनलायन सर्विसीस ऑलमोस्ट 209 ज्यो अवेलेबल आहा तितूंतले आतां जरी थोडे वेळ इन लॉंग रन सगळ्यो सर्विसीस तांकां सिटीजन सर्व्हिस सेंटरांत अवेलेबल मेळटल्यो. तेजो बेनिफिट्स घेवपाक तेंच्यांनी सुरवात करची. त्या खातीर पणजेची आमी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हांगासल्यान पेडण्याक कनेक्ट करून तांच्या बरोबर आतांच उलयले. त्या खातीर हांव पयल्याच पयलीं पेडणेकारांचें अभिनंदन करता कारण तांकां सिटीजन सर्व्हिस सेंटर थंयसर मेळपाक शकलें. दुसरें आमी वायफाय हॉटस्पॉट आझादी का अमृत महोत्सवचे निमित्त धरून आमी 75 वायफाय हॉटस्पॉट पुराय राज्यांत एस्टाब्लीश करपाचे आहा. तितूंतले 10 हॉटस्पॉट आज आमी लॉन्च केले वेगवेगळ्या 10 जाग्यांचेर. जशी रिक्वेस्ट बाकीची येतली तसे आमी उरलेले हॉटस्पॉट्स जे आसा हे क्रिएट करतले जेणे करून जी फॅसिलिटीज आमकां विशेष करून युथा खातीर कनेक्टिविटी कितें जाय आशिल्ली ती आमी दिवपाक शकतले.